आमच्या सगळ्या पेडण्याच्या भावांक सांगूंक सोदता की आयज जो हांगासर हे आमचो जो हांगातलो मंत्री आसा, जो स्थानीक आमदार आसा आनी आयज गोवा राज्याचो तो डेप्युटी सीएम आसा बाबू असगांवकर, तर आयज तेणे पेडण्या खातीर तो अशें म्हणटा की आपूण सगळें कितें पेडण्या खातीर दिलें, फक्त नोकऱ्यो तितल्यो आपूण दिवंक पावोंक ना, म्हणून तेका लागून आपल्याक तुमी 5 वर्सां आनीक संदी दिया असो तो लोकांक रडोन रडोन सांगता. एक्चुअली तेणे पेडण्या खातीर कितेंच दिवंक ना. तेणे पेडण्या खातीर कितें दिलां आयज पर्यंत, तर आतां एक हांगासर प्रकल्प येता, डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही जी कॅसिनोची जी कंपनी आसा त्या 4 लाख स्क्वेअर मिटरान तेजो हांगासर एक कॅसिनो येता. आनी तो कॅसिनो म्हणजे कितें येतलें कॅसिनो फाटल्यान, वायट वायट ज्यो गजाली येतल्यो, हांगासर जे ड्रग्साचे हे फैलतले, फैलाव जातलो, बाकी जे वायट वायट गजाली घडटल्यो त्यो ह्या सगळ्या कामा फाटल्यान घडटल्यो. आनी हे काम तेणे आमकां पेडण्याक दिल्लें आसा. सांगपाचें म्हणजे गेमींग झोन, हे कॅसिनोज, हे ज्यो गजाली पेडण्या खातीर ज्यो हानिकारक आसा, मारक आसा, हांगा फुडल्या आमच्या युवा पिढीचे भवितव्य नश्ट करणारे आसा, तर त्यो गजाली आयज तेणेन पेडण्याक दिल्ल्यो आसा. बाकी तशें तेणे पेडण्याक कांयच दिल्लें ना. कारण आमकां खबर आसा एअरपोर्ट हो प्रोजेक्ट तेजो न्हू, हो प्रोजेक्ट हाडलेलो काँग्रेसीन. तेजे तो आपल्याक मोठेपण घेता हे तेणे घेवपाची कांयच गरज ना. दुसरें म्हणजे आतां आयुष हॉस्पिटल उबें जालें, तेजे खरें म्हणजे म्हत्व वयता श्रीपाद भाऊ, तोय बी तेजे मोठेपण घेता. तशें तेणे मोठेपण घेवपाचे भितर कांयच ना. आतां तेणे म्हणून स्वताहून अशें कितें प्रकल्प पेडण्या खातीर हाडलेलो ना. बस स्टँड जो हाडलो तो आर्लेकराच्या टेन्युरान हाडलो, पण तेणेन तेजे सुद्धा उद्घाटन आपूण परत एकदा केलें, पण तेणे तो काय हाडूंक ना. म्हणजे आयज जर आमी अशें सांगपाक गेले की ह्या स्थानीक आमदारान किंवा बाबू असगांवकारान पेडण्या खातीर म्हणटा ते कांयच दिवंक ना. जर कोणाक दिसता कितें दिल्लें आसा, हे रोड गटर, हे पंचवार्षिक योजनेचो उपक्रम, तो बाबू असगांवकारान दिवपाची कांयच गरज ना. तो सगळे कडेन जायत आसता, तेजे तेणे मोठेपण घेवपाची बी कांय गरज ना. तर सांगपाचो मुद्दो म्हणजे बाबू असगांवकर म्हणटा तेणे आजून 20 वर्सां संदी आमदारकीची आनी मंत्रीपदाची दिली, पण तेणे पेडण्याक आयज पर्यंत कांयच दिल्लें ना. तर बरें आसा, दिवंक ना ते बरें आसा, पण आयज जो तो हे जे असले वायट प्रकल्प हाडून पेडण्याचेर जे लादता, ही गजाल चुकीची आसा आनी तेजो आमी शिवसेनेच्या वतीन, पेडण्या शिवसेनेच्या वतीन आमी निशेध करता. दुसरें म्हणजे आयज जो तो म्हणटा की आपूण ह्या प्रकल्पान आपूण इन्वॉल्व ना, जाल्यार तो एज अ टुरिझम मिनिस्टर प्रमोशन इन्व्हेस्टमेंट बोर्डचो तो मेंबर आसा. हांगा जो जो इन्व्हेस्टमेंट जाता तेजी तेका म्हायती नासतना जाता अशें जावंक शकना. कारण तेज्या निदर्शनात आनी तेका हेतून भागाकार आसूनच हे गजाली घडों शकता. तर तो खंयच्या आदाराचेर म्हणटा की आपूण ह्या प्रोजेक्टान आपूण इन्वॉल्व ना, ह्या कॅसिनोवाल्यांच्या लॉबीन आपूण इन्वॉल्व ना, हे तेणी सिद्ध करचें. ना जाल्यार ही जी मेंबरशीप आसा, हे जे मेंबर आसा प्रमोशन इन्व्हेस्टमेंट बोर्डचो, तेजो तेणी राजिनामो दिवचो. म्हणजे हांव आयज हे इतले सगळ्या जनतेक गोंयचे सांगूंक सोदता की हो लोकांच्या दोळ्यांक पाणी लायता आनी लोकांक हो अंधारान दवरून करता. खरें म्हणजे ह्यो सगळ्यो वायट गोश्टी हो स्वताहून हांगा उपलब्ध करता, लोकांक जे नाका आशिल्ल्यो गजाली हांगा हाडपाक सोदता. तेका लागून हांव सगळ्या लोकांक विनंती करता की हेज्या ह्या फटींग हेका तुमी बळी पडचे न्हू. आनी तेणे जर खरोच जर ह्या हितून इन्वॉल्व ना जाल्यार आमी दाखोवंक शकता, आमी पुरावे दिवंक शकता की तो भितर इन्वॉल्व आसा. तेका चॅलेंज आसा की तेणेन जर ना म्हणपाचें आनी आमी तेका आसा हेजें आमी सिद्ध करून दाखयता. तर तेणे हे लोकांची दिशाभूल करची न्हू अशें आमी हांगासर सांगूंक सोदता. आनी हे जे कितें चल्लां डेल्टा कॉर्पोरेशनाचे जे कॅसिनो हाडपाचे, गेमींग झोन हाडपाचे, हे तेणी बंद करचे अशें आमी तेका शिवसेनेच्या वतीन सांगूंक सोदता. आणि समज तो बंद केलो ना जाल्यार शिवसेनेची भूमिका काय असतली, अर्थात तुमची भूमिका सुभाष केरकर म्हणून तुमची भूमिका काय असतली आमच्या पेडणे खातीर? बाबू असगांवकर ह्या मनशाक ज्यो चुकीच्यो गोष्टी करता
तेजो वारंवार कायम गेली 12 ते 13 वर्सां कायम कट्टर विरोधक म्हणून आयज सुभाष केरकर तेच्या विरोधान उबो रावल्लो आसा हे संपूर्ण पेडण्याचे जनतेक खबर आसा, गोंयच्या जनतेक खबर आसा. पण जर समजा ह्या फावटी जर तेणी हे जर सगळे बंद केले ना जाल्यार पेडण्याची जनता ही तेका धडो शिकयतली. पण आमी एज अ शिवसेना तेका हांगासून मडगांव धाडपाचे आमी सगळे प्रोविजन केल्ले आसा. हे हांव आयचे तुमकां ह्या हितून सांगूंक सोदता.